बेतड भाटीचे एके बायलेन आपले 2.5 वर्साची चलयेचो खून केल्ल्याची बातमी ऐकून गोंयकारांक धपकोच बसलो. समाज वावुरप्यांनी हे घडणुकेचो निषेध करून ते बायलेचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. पुलिशेन तिका 2 दिसांच्या रिमांडाचेर घेतल्या. मंगळारा सांजे ही गुन्यांवकारी घडणूक घडिल्ली. 31 वर्साचे बायलेन आपले 2.5 वर्साचे चलयेचो खून करून उपरांत कोलवा पुलिशेंत शरण आयली. फुडले चवकशे खातीर मडगांवच्यान JMFCन तिका 2 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त दिल्या. निर्शेवणी आनी कुटुंबीक कारणांक लागून हे बायलेन आपले चलयेचो खून केलो आसूं येता असो अदमास समाज वावुरपी आवडा वियेगासान उक्तायला. आनी वर्स्ट क्रायम कोणूय मनीस एक ह्युमन बींग कमीट करपाक शकना. आमी तिचो निशेध करता. हांवें आयकलां की ती पर्सनली फ्रस्ट्रेट जाली म्हणून. ती फ्रस्ट्रेट जाली म्हणून तो फ्रस्ट्रेट हे लायफाक आनी ते फ्रस्ट्रेशनाक रिलेशनशीप कितें आसा. तिची गोवान तिका जर फ्रस्ट्रेट केल्या ते गोवाचे आनी ताचे प्रॉब्लम, तिचे प्रॉब्लम. हांवें आयकलां तशें की ते भुरग्याक आनी कोणाकूय घेवपाक सुद्दां दिनाशिल्ली म्हणून. जाल्यार इतलो मोग जर तूं आपल्या भुरग्याचेर करताली जाल्यार त्या भुरग्याक मारलेंच कशें. आनी म्हाका दिसता बायलांनी असलो हॉरेबल कितलोय फ्रस्ट्रेट जावं, कितलोय डिसअपॉयंट जावं, कितेंय जावं, प्रत्येक प्रॉब्लमाक सोल्युशन आसा. कोणाचोय राग खंय काडपाक जायना. आनी तोय बी एक इनोसंट आतांच फुलता ते कोड्याचेर. तिणें केलां हें जाल्यार तिचें स्ट्रॉंग पनिशमेंट जावचो आनी हें उदाहरण जावचें, डिटरंट जावचें कोणूय मनशाक जो कोणाचोय जीव घेवपाक सोदता ताका. पुलीस स्टेशनाचेर गेल्या तिका प्रायज जाय आशिल्लें दिसता. आपूण केला त्या एक्शनाचो. नाजाल्यार कोणूय आवय जीव घेवचोच ना. पुलीस स्टेशनार येवपाची पाळीच येवची नाशिल्ली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.